ज्या पेशंटांक स्ट्रोक येतात तांकां योग्य तो उपचार मेळपाक जाय, थंयच्या थंयच तांकां उपचार मेळपाक जाय। युनिव्हर्सिटी ऑफ मायामी कडेन आमचो करार जावपाचो आसा। कोविडा खातीर तो सध्या उरला। सगळी तयारी जाल्ली आसा। हातूंत आमी गोल्डन पिरियड जावन मनशाक उपचार दिवपाक शकतात, तांचे जिवीत वाटावपाक शकतात। तशेंच खुबशे स्पेशलिस्ट आमी सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉकांत उपलब्ध करतले म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयल्या। RDX खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार। रिगार्डिंग द हॉस्पिटल 7-10 सध्या तीनच उरले पण ते जातले ते केले ते सगळे शॉर्टेज बी कांयच जावची ना। तुमकां खंयच्या हॉस्पिटलचे उलयता म्हणजे हांगासर डिस्ट्रिक्टाक कांयच जावचें ना प्रॉब्लेम। तुमकां डिस्ट्रिक्टाक आयजूच रिजॉल्व करता इश्यू आनी खंयचो आशिल्लो कित्या खातीर ती शॉर्टेज जाली? आमी पयलीं ते जुने आमचे एम्ब्युलन्सीस आशिल्ले तांकां आमी इनकॉर्पोरेट केले। आमकां ते नवे कशें करपाचें कितें करपाचें तेजेर विचार चल्ला। पॅटर्न ऑफ असिस्टन्स बी आतां सँक्शन जावन आयल्या आनी ते करतले आमी कितें करूंक जाय तें। हांवेनूच चालू केल्ली सर्वीस, चालू केल्ली इतल्याच खातीर की लोकांक सेवा गावची, गरीब लोकांक आनी जनतेक जेका परवडना त्या तरेची सर्वीस हे चालूच उरूंक जाय। हे हांवें ऑलरेडी केल्लें आसा, पण खंय कितें अडचण खंय कितें कमी एम्ब्युलन्स मोडल्या काय कितें ते हांव चॅक करता। तुम्ही त्या दिसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक विजीट दिली, खुबशे हे जाले, खुबशे गोष्टी आहा जेचे आमी मिटींग आपयल्या। खुबशे पॉझिटिव्ह गजाली तुमी डिक्लेअर केले। सो बायन केन्ना पर्यंत त्यो जाग्यार फुडल्या विकान मिटींग घेवन रिव्ह्यू घेवन हांव ते जे कितें आहा ऑलरेडी नोट घालून हांवें धाडून दिला। एक्सप्लेनेशन मागपाक काय गोष्टी GSIDCन करूंक जाय, काय गोष्टी हेल्थ डिपार्टमेंटान करूंक जाय, काय गोष्टी मेडिकल सुपरिटेंडंटान करूंक जाय, काय गोष्टी ह्या सगळ्या गोष्टीचेर लक्ष घालून व्यवस्थीत सगळें चलचें म्हूण केलां। पण तुमी जर पळयल्यार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पयलीं 5 वर्सां पयलीं कशी आशिल्ली आनी स्लोली आमी फुडें कशें व्हरत आहा आनी म्हाका खात्री आहा की फुडले 2-3 म्हयन्यांत हेजें परिवर्तन जातलें। कारण आयज थ्रोम्बोलायसीस आमी जर पेशंटाक करूंक जाय, स्ट्रोक आयल्यार थ्रोम्बोलायसीस हांव करूं शकना अनलेस आय हॅव अ फूल फ्लेज फंक्शनल बरो पैकी डायग्नोस्टीक सेंटर थंय। आमी HLL कडेन टायप करपाचें कॅबिनेटाक प्रपोजल घातल्या, ज्या माध्यमांतल्यान आमी फूल आमचे ते डायग्नोस्टिक्स ते चलयतले। आनी ही आमची एक आशा आहा की कारण केंद्र सरकाराचे ते बॉडी आनी केंद्र सरकारचे आसल्यार ट्रान्सपरन्सी पूर्णपणे आसतली। ह्या हॉस्पिटलांत थ्रोम्बोलायसीस आयज पेशंटाक स्ट्रोक खूब येता, ते आमी ज्या तरेन हांवें स्टेमी प्रोग्राम आनी ट्रायगॉक बरोबर टायप करून आमी कितलेय कार्डियक पेशंटाचें जीवन वाचोवपाचो प्रयत्न केलो। हें हांवें आयज नीती आयोगान बी ट्रायगॉकाक आयज अवॉर्ड दिल्लो आसा एज द बेस्ट इनोवेटीव टॅक्नॉलॉजी आदाराचेर। त्याच तरेन पळय तुमी पळयला ते 2D इकोकार्डियोग्राफी ताकाच जॉयन केल्ले आसा, म्हणजे आमकां आनी इन डेप्थ आमी मनशाचें जीवन आमी वाचूं शकता। त्याच बरोबर आयज म्हाका एकूच म्हाजी आशा आहा की ह्या टर्मानूच आमी पेशंट्स जांकां स्ट्रोक येता त्या स्ट्रोक पेशंटाक योग्य ते ट्रिटमेंट गावंक जाय, योग्य ते थंयचे थंय तांकां थ्रोम्बोलायज करपाची गरज आहा। युनिव्हर्सिटी मायामी कडेन आमचे करार जावपाचे आहा, पूण कोविडा खातीर तो उरला। ऑलरेडी सगळे एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्ट्रीचे सगळे आमचे हे जाल्ले आसा, अरेंजमेंट जाल्ले आसा, सगळे पास जाल्ले आसा। पूण कितें आहा की थंय गोल्डन पिरियड जावन मनशाक आमी ट्रिटमेंट आमी दिवं शकता, म्हणजे लोकांचें जीवन आमी वाचूं शकता। डॉक्टर सनत आमचो गोवा मेडिकल कॉलेजाचो स्टुडंट डॉक्टर ही ट्रेन्ड अंडर डॉक्टर कारापूरकर नाव फॉर एन्युरिझम। आय एम टेकिंग हिम थ्रू कॅबिनेट डिसिजन विथ द हेल्प ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑन बोर्ड सो दॅट ही इज एबल टू डील विथ एन्युरिझम, स्पेशलायज्ड इन दॅट। त्याच बरोबर आमी डॉक्टर अमित मायदेवचे प्रपोजल कॅबिनेटाक येतले फुडल्या फावट। ही विल बी द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ही विल बी लायक अ कन्सल्टिंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट आनी तो ते हेल्प करतलो। आमी ऑलरेडी 3 डॉक्टर घेतल्या, ते सगळे डिपार्टमेंट ऑफ गॅस्ट्रोएंटरोलॉजी सगळे सेटअप करतले। ते पद्मश्री डॉक्टर अमित मायदेव, मुंबय तुमी ग्लोबल हॉस्पिटलान नांव आयकलें आसतलें। खुबशा गोष्टी आयज आमचे गोंयच्यान लोक बॉम्बे वयता प्रोसिजर करपाक, हे सगळ्या गोष्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलान उपलब्ध आसतली। म्हणजे आमकां ह्या तरेचे स्पेशलिस्ट आमी जर टायप केले आमच्या हॉस्पिटलान तर योग्य तरेची ट्रिटमेंट गोंयचे जनतेक आमी खऱ्या अर्थान जेन्ना म्हणटा प्रजेचे दारार आरोग्य सेवा व्हरूंक जाय ते व्हरूंक। आयज आमी पळयता जायते लोक दिल्लीच्यान येता, घोशणा करता, ते घोशणा करत रावूं दी। आमी घोशणा करिना, आमी काम करता। कितें ना जाता, कितें जावं शकना तसले बी घोशणा करता। लास्टाक गोंयची जनता बरी जागृत आहा। आमी जें कितें केलां आरोग्य क्षेत्रांत, इन्फ्रास्ट्रक्चर जें केलां, कोविडाक आमी जे टक्कर दिले, ज्या लोकांनी कोविडाचो सत्यानाश केलो दिल्ली, ते लोक आयज आमकां येवन शिकयता की आमी कोविड कशें सांबाळपाचें। आयज मुख्यमंत्री हांव एक टीम म्हणून आमी काम करता, सगळ्या गोष्टी योग्य तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न।